मडगांव शहरात आशिल्ल्यो उक्त्यो सुवाती वळखून त्यो पार्किंग सुवाती किंवा मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून हो विशय सुटावो करपाचेर भर दितले। तशेंच शारात जंय खंय बेवारस गाडयो पार्क केल्यो आसात त्यो नगरपालिकेक कळयल्या उपरांत रोखड्योच ताब्यात घेतले, अशी माहिती ट्रॅफिक उप अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिली। मडगांवचे आनी ओवरऑल ट्रॅफिक सेफ्टी खातीर कितें करपा जाय हाजे विशयी डिस्कशन जातालें। सो एवरी मेंबर सगळ्यांनी सजेशन दिलां, इन्क्लुडींग कावन्सिलर्स फ्रॉम ट्रॅफिक पुलीस। आमी ताजे कॉम्प्लाय करतले, ऑलरेडी थोडी कॉम्प्लाय जाल्ली आसा। प्लस जी सजेशन मागल्या ताज्यान फॉर एग्जाम्पल ट्रॅफिक वॉर्डन स्किम्स, सो फॉर्म्स आमी म्युनिसिपालिटीक धाडून दितले। कावन्सिलरान रिक्वेस्ट केल्या की तांणी लोकांक एनकरेज करचें की ट्रॅफिक वॉर्डन जावचे। रोड सेफ्टी पेट्रोल म्हणून आसा ती स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर आसा, ती आमी चालू आसा, ताजेर आमी एनरोल करतले भुरग्यांक। बाकीची आमची जी सजेशन खंय बोर्ड्स जाय, नो पार्किंग जावं, तांची कावन्सिलराचें म्हणल्यार रेजोल्युशन घेतलां आनी पेंडींग आसा। सो तांकां हांवें अपील केलां, जर ट्रॅफिक पुलिसा कडेन कितें पेंडींग आसा ताणें ऑफकोर्स आपल्यालें प्रपोजल घेवन एप्रोच जावचें, ते रोखड्या डिस्पोज करतले। एबंडंट गाडी आहा तेजेर कितें? एबंडंट गाडयांचे आमी सर्वे करून चीफ ऑफिसरा कडच्यान आमकां लेटर आयिल्लें। ऑलरेडी आमी ते डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक धाडला, ताजेर कॉम्प्लाय जाला। आतां मिटिंगेक डिस्कस जाला, जर तांणी अपील केला कावन्सिलरांक, जर तांची ऑर्डर खंय आसा जाल्यार तांणी म्युनिसिपालिटी इन्फॉर्मेशन दिवचें, अकॉर्डिंगली आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीक धाडटले काडपाची त्यो। व्हडा पार्किंग जाता म्हळ्यार पण आमचो थंय स्टाफ आसा, आमी एक्शन घेता। आमी 133 नोटीस इश्यू करता लोकांक, जंय नोटिफिकेशन आसा आनी जो कोण रस्त्यार ऑब्स्ट्रक्शन करतलो ताका आमी ऑफकोर्स नोटीस घालतले, वेदर ते बोर्डा एंटायर मडगांव सिटी। पार्किंगाक लागून तुमी कितें सजेशन केलां? पार्किंगाक लागून आमी सजेस्ट केला की न्यू लॉट्स तयार करचे, ऑर मल्टी लेवल पार्किंग करचें, ऑर आमी पे पार्किंग प्रपोजल धाडला, तांचेरय तांकां कन्सिडर करची म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केल्या। The State Road Safety Week, which is going to start on 14th October. This time we want every councillor of MMC, because it's a very important municipality in South Goa district, and there are many issues linked to this road safety week. In what sense? People will get awareness. Now today only we have shared the information, Good Samaritan law. Many people do not know that if they help a victim of a road accident, they are protected in the law, Good Samaritan law. Secondly, under hit and run cases, for example, if a person is involved in a hit and run accident, earlier opposite party is unknown, so that family was suffering. Now Supreme Court guidelines are there, central government has issued, so there is a compensation available for hit and run cases. So all these details we want to reach the public during the road safety week.